ना त्यांच्या वयर काढ. आणि घराचे काम कसे चालला झाले रेडी. आता ते मायकल लोबोच्या बायलेन कमीत ते कमी 1 लाख दिला असतो. वेर्णेकारान 10,000 दिले. हायनूच दिले कितले 2दा दिले पैसे. तर ते पैसे खंय गेले ते मातशे खबर काडूकूच जाय न्हू. तुम्ही कोण यांची? आमची आम्ही त्याची कोण न्हू आम्ही रुमाक रावता. ती म्हणटा आपण हांगात रावता हेजेकडे रेंटाक रावता. जाल्यार तू रेंटाचे भाडे कोणाक दिता? तशें न्हू सांगता ताका तो खूब घेवन येता. म्हाका तर तुझा आशीर्वादच दी. आवयच्या पयलीं तुका एक बारीक मदत दिवन वयता म्हाजे कडल्यान पैसे थोडे थंय मगे तू दवर तुजे कडेन. कितें तरी म्हाका न्हू हे भितन मातसो फॉल प्ले कसो लागता खंय तरी. तुम ही फूल व्हिडिओ पळया तुमकां सगळें कळटलें. आनी मागीर खाली म्हाका बरी आसा. बस गे आई बस. तू बस रे आम्ही बसत बसत. ओ बाबू बाबू न्हू बाय. बाय ते बाय ते त्यांना उयो पडतो बाय त्यांचे कॅस मारले. बस 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 मगे बस बस ते आम्ही बस. तू हॉटेल बस. हांव हॉटेल बसता. चल आगे बस घे अशी. ए आईची माजरा पय हवी माजरा सांगा दवी दवीत. म्हाका फोन आई कशी आहा तू? बरो आता क्लीन आता. हय खूप जाणांनी सांगले. सॉरी निलेश ताका सांगलें म्हाका मुद्दाम येयलो आई तुका म्हापशे वचून म्हटलें येयलो तेचे बरें जा म्हटलें चडान चड बरें जा हांवें सांगलें. बरो मनीस हा निलेश. बेस्ट मनीस बरो पळय तुका हांव फटोवची ना. हांव तुगे हांगाच शिकला गे लागीं शिवोलेच शिकला. बस बाय असू दे आई. बाय तू 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 असू बस 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 बाय बस बस. 2 किलो साखर आयली. वाव. तांदूळ हाडल्या दिवय 1 पोती तांदळाची हाडल्या. आमी मगे कितें चिकन इल्ली ना आई. हांवें चिंतलें तू सकयल न्हिदलेलें न्हू. हांवें म्हटलें कितें पळोवया म्हटलें तुका हाडल्या हाडची ना ती. जाल्यार हांव आतां वचोन तुका एक हाड घेवपाचो आसलो. काकी इल्लें उदीक दी गे म्हाका. ना ना तू बस. हय तर बरो मनीस ता. आनी हांगाले न्हू तुमकां काय सांगता हांगाले आमदार सरपंच वॉर्ड मेंबर म्हणून 1 नंबर. हांगाले लोक न्हू गांवाचे लोक आसा खबर आहा एकवट जावन फुडें सरतात. थोड्या जाग्यांचेर तशें आसना लोक. आयक बाबा म्हाका म्हणटाले घालून दिता आमी. कोण? हा निलेश. आमचे गांवचे लोक म्हणल्यार आमी तुका कित्याक तुका कोणाचो आधार ना तुका कोण ना लागलो. आनी तुजे बरें मागून हांवें भाजी घाली. म्हाका म्हटलें म्हापशेच्यान बाबड्या मुद्दाम येवन भाजी दिली. तेचे देव बरें करूं देवान दिल्या चेडवाक शिशेक दिवं अशें हांव तुका मागता देवा कडेन. तुजो आशिर्वादूच आमकां इम्पॉर्टंट. म्हाका भाजी पळय हाडून दिलो हितून खूब म्हाज्या मनांत हें जालें. निलेश म्हणून लागलो कितें आई म्हाका त्या न्हयतीन हें केल्लें कितें केल्लें पयशे ना म्हाजे कडेन. गुळी हाडटले पयशे ना. साखर हाडटले च्या पिवंक ना पयशे ना. खबर जाणा. हय म्हणटकूच केळीन म्हाका पयशे दिले. तूं पिलार ती साखर मागीर हांवें थंय सांगलें इतक्या लोकांक मदीं हांवें सांगलें म्हाका म्हटलें आई तूं बरी याद धरला म्हणटा म्हाका. हांवें म्हटलें बाबा येयन नाका. निलेश बाबा म्हाका 500 रुपया दिले. मागीर म्हाका आनीक 500 दिले. आतां तुका 10,000 दिले. आनीक तुका जाय जाल्यार सांग आई. आनीक म्हाका नाका बाबा. आनीक म्हाका नाका कित्याक बेश्टे दुसऱ्याचे इतकें
दिल्याचे दिल्या न्हू बाबा हा दिल्याचे दिल्या हय. तू नेट केला तो माझे काय जाणं हा ना गे ते बरे आसा आणि लायटीचे उदकाचे बिल येयला हांगासर केले फारीक केले त्रास कसलो गे आई आम्ही तुझी भुरगी मग आई भुरगीच फुडें सरून तुमकां पावचे ना जाल्यार कोण पावतलो ना गे देव बरें करून म्हणटा न्हू मातशें दबरायली हें सकयल आणि जेवण बिवण जेता आमगे टायमार तांदूळ हाडला की सिस्टरीन हाडला 10 किलो आनी म्हणटा 10 किलो हाडून दिता 10 किलो तांदूळ हाडले बाबाची 500 रुपया काडून दिल्या हांव कोणाचें हें करची ना दिल्याचे दिल्या ना सारखे सारखे आम्ही पोवपाक गेल्ली तू थोडे दीस जमनीर न्हिदलेले पण ते पोवया बेड आहा जाल्यार हांव वचोन आतां घेवन येवपाक आसलो नाका नाका हांव सांगनाली रे तूं खात हाडटलें सिस्टरीन धाडली मगे सिस्टरी घेवन येयली हांगा सिस्टर आता तू तर आमची व्हिडिओ पळयता न्हू जाल्यार तुमकां मनापासून सारखे थँक्यू म्हणूंक सोदता की तुमी फुडें सरोन लोकांक हेल्प करतात म्हणून आयच्या डेटीन आनी आयच्या काळात कोण कोणाचो ना संवसारान 1 रुपया दिवच्या पयलीं 10 फावटी लोक चिंतता दिवू काय नाका काय म्हणून आनी इतली म्हारग घाट दिवप म्हणजे देवाचे उपकार म्हाका हांगा खातीर बसोन मरे फोटो काडलो सिस्टरी ते एक कबाट दिला जाव कितेंय जाव दिला ते दिला ना तेंच्या वयर काड आणि घराचे काम कशें चल्ला जाले रेडी आमच्या काम झालं 15 जाले बस तू बस 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 पळय वय भितर दाखय तेंकां काम पत्रे बांधकाम केले पळय आईचे घराचे काम झाले फाटल्या फावटी येयलेले तेन्ना फक्त बांधून काडलेले आता प्लास्टरिंग आणि आपण पत्रे बित्रे घातल्या बंद करू उदीक येता गे पावसाचे भितर आता येना पळय ह्यो दुसरो रूम आईचो पत्रे बित्रे घालून ऑलमोस्ट रेडी आसा आता पळय सांगता जाता तो खूप घेऊन येता म्हाका तो तुझा आशीर्वादच दिगे पैसे तुझे तू हेल्प केला तिका आनी कोणी पैसे दिले पैशाक मातशे तू तुका हांव तुका म्हाजे कडल्यान तुका कितें हांवें एक हें हाडला ते तू मदत हाडल्या तुका हय मगे तू फुडें कशें वापरपाचें ते तुजेर फुडें कशें कितें वापरपाचें कितें करपाचें ते तुजेर आनी हांव वयच्या पयलीं तुका एक बारीक मदत दिवन वयता म्हाजे कडल्यान तुका पैसे थोडे हय मगे तू दवर तुजे कडेन आनी तुका कितें तुका सगळें दिवया हाडून कितें जाय तुका वालीची भाजी जाय आनी कितें जाय कांयच नाका सारकें सांग कितें जाय तें म्हाका तुवें आनी एक वस्त सांगलेली हाडपाक नाल्ल जाय म्हणून टमाट ते आणि टमाट आणि वाली खाता चड काय आणि काय नुस्तें भितर मागीर ते भायरांचे प्रॉब्लेम जाता मगे जाणट्यांक आमचे ते जाता तशें चल्ला आतां आमगे हांव थोड्या दिसांनी परत येतलो हय परत हांव दुसऱ्या भाशेन न्हू एकदांच येवन वयता तसो न्हू हांव 10 दिसांनी येतलो परत आनी हर 10 दिसांनी तुका मदत दिवनूच वयतलो आनी सरपंचान हांगा टायट बसयता हय बरे मनीस हांगाले आमदार आमचे सरपंच वॉर्ड मेंबर बरे काम लागलो तुझ्या भाशेन आपूण तुका हेल्प करून येयला आपणाक कोणी जाल्यार पेमेंट कराचे घर कशा ताका कोणी तरी हेल्प करचो अशें म्हणून सांगलें बाबा म्हाका हेल्प केलो तेणी जावं देवाची कृपा केली तू काय जाय पोटाक जाय ते का तू कळ्ळें मगे आनी वखदां हाडल्या तुवें वखदां आहा रे म्हाजे नाका बाबा अरे 2 म्हयने येता न्हू आसा मगे आहा खूब 2 म्हयन्याचे आहा 12 म्हयन्यान तरी हांव हेल्थान वयता रे पेपर आहा रे म्हाजे हेल्थांची वखदां म्हाका दिता
2 महिन्याच्या हा मगे बरें नो प्रॉब्लेम. हांव आतां तुका नेक्स्ट टायम येता पळय फुडल्या फावटी हांव जेन्ना येतलो तेन्ना तुका एक बारीक मदत घेवन येतलो आनी तुका मॅक्शो हाडटलो. सॉरी टू इंटरप्ट. पयलें आसतलें न्हू ती जाणटी कितें म्हणटा ती हांवें तिका विचारलें मॅक्शी घालून घे तुका मॅक्शी हाडूंक घे. ती म्हणटा आपणा कडेन खूब मॅक्शो आहा म्हणटा पूण हांगासर एक बायल कॅमेरा फाटल्यान आसली. शी क्लेम्स टू बी हर रिलेटीव अनिता वेर्नेकर म्हटलें तेणी म्हाका. ती सांगता नाका नाका हाडूं हाडूं म्हणटा हाडूं हाडूं. कितें तरी म्हाका न्हू हे भितन मातसो फॉल प्ले कसो लागता खंय तरी. ही फूल व्हिडिओ पळयात तुमकां सगळें कळटलें आनी मागीर म्हाका कॉमेंट करून सांगा सजेस्ट करा म्हाका हांवें कितें करपाचें पळय तें. हांव तुज्या पांयां पडटा म्हाका मॅक्सी नाका म्हाका आतां कोणी चवथीक दिल्या आमच्याच बापून चवथीक दिल्या तुका. बरें आनीक कितें घेवन येता असू गे आई. आनीक कितें दिवया तुका कित्याक भियात तूं. म्हाका कांय नाका रे तुज्या पांयां पडटा म्हाका दुसऱ्यांक इतकें दिवपाचें म्हणून सगळें म्हाका इक्वालिची भाजी हाडटा तें तूं देवाल्या थंय मागता इतकेंच म्हाका म्हाका आनी कांय हाडूं नाका तुज्या पांयां पडटा. पांय म्हाजे कडेन पडो नाका तूं आमकां आशिर्वाद दी जाणट्यांचो आशिर्वाद जाय आमकां. तुजें जीव बरें करून द्या तुका आयुश्यान वयर करचें आनी म्हाका मदत केल्या. भाजयेचें खंय शॉप लागीं हा कीर्ती स्कुला कडेन ते आतां आसतले चवथी कडेन उक्ते आसतले आतां का बंद आसतले आसतले आतां आसतले. चल हांव तुका भाजी घेवन येता आतां वयता आनी नाल्ल हाडटा नाल्ल जाय मगे आनी कानो. नाल्ल आहा रे दोन तुला टमाट आहा मगे टमाट काने टमाट आणि फ्रुटा कितें जाय तुका. कांयच म्हाका फ्रुट्स खायना मोसंबी पासून खायना अशी चोपून. ना रे बाबा दूध दूध नाका मोसंबी नाका ते कांयच नाका. दूध बीत पिवंक जाय मगे बरें दूध पियत म्हाका सणसाक जाता. हा त्या खातीर तुका प्रॉब्लेम जाता. स्वामी आमचें घर बरें ना आमचें स्वामी घर बरें करून 5 केळी घेवन गेलें स्वामी कडेन लागते काय बरें लसता बाळच न्हू तें. बरें चल हांव येता रोखडो घेवन येता भाजी घेवन येता तुका. भाजी तुजो म्हाका खूब तुजें हें जालें कित्याक इतको लांब सुनयलो एकाले आमच्या गोंय हाल दिसली. आसूं काय जायना हांव येता रोखडो येता भाजयो घेवन येता तुका. बाय बस येता गे तेज्या सो गायज आतां आमी येयल्या आई खातीर व्हरपाक वालीची भाजी कित्याक की तिजी फेवरेट खंय ती भाजी ही आसा हांगा. ते काढा सारखे पळय वालीची भाजी आईची फेवरेट सारखी. हय धरता.
टमाटा आधी भाजी आधी खावे कारण की तू हांगाच रावता लागीच रावता लागीं रावना बाबा हांव हिंगे रावता हा तेर म्हणून हा 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 तुम्ही कोण यांची आमची आम्ही त्याची कोण न्हू आम्ही रुमाक रावता हा हा रेंटाक रावता रेंटाक अंगडी रावता हे रावता हा तो आतां हें जालो न्हू रूम ओके, ओके. तेंगे रावन कितके वर्सां जाली गो जाली दिसता 7 वर्सां काय दिसली हांव आणि ती बायल हल्ली ती पणजी आता. ते तेंचे घर त्यांचे काय ते त्यांचे- अनिता देवीकर आल्या हा 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 तुमची वनिता ती? होय होय त्या ए, काय वनिता. बाबा भुरगी हा हा. ते सांगून गेले बाबा वनिता भुरग्यांक सोडून गेले माझ्या तिच्या हांव कितें म्हणून करूं भुरग्यांक सोडले तेका हा असं सोड. हं. ते तुका वालीची भाजी टमाट काने अरे बाबा म्हटलं काय कुठे माझ्या कान्या आणा का म्हटलेले असून घे असं विचार असून खा तू शेगात खा तू आणि काय फ्रुट्सा काय खाय ना तुका ना आनीक कितें काय हाडून ना ना ते खाय ना काय जाल्यार तुका सगळे तरेचे फ्रुट्स हांव एक किलो नाका हाडटलो पांय बसता नाका बाबा काय काय ना हांव कितके तरी लोकांक सांगले इतको लांबसून म्हापशेसून येयल्लो आसूं दे, आसा काय ना. म्हाका हेल्प केलो म्हणून येवन काय ना असू काय प्रॉब्लेम ना हांगा हेल्थान तुझे सांगले नाव सांग गरजे गरज म्हाका म्हटलें म्हापशेसून येवन हेल्प केलो बाय म्हटलें सांग तुझे नाव बाबा कितें किती म्हणजे अनिता तू हांगाच रावता सायडीक रावता. तेंची रिलेटिव्ह लागता हय. की कोण लागता तुम्ही आमचीच घरची तिका बाबा दाखवून ना दाखवूंक जाय न्हू हांव जाव जाता म्हाज्याशी हा जाव अशी जाता. माय ओके आणि हे घर पडलेले ना खंय आसली तुम्ही हांव ते कामाक घातले हांव कामाक घातले कामाक आसले म्हणजे दिसाचे पडला न्हू ते हय. दिसाचे वडे जावन सुद्दां आणि आता ती म्हाका एक सांग जेवण बीन आपुणूच रांदता ते आपूणच रांदता केन्ना सीक म्हाज्या बी आनी जालें जालें मागीर हांव तिका हेल्प करता हेल्प करता करता म्हाका टायम सुद्दां मेळना सुद्दां जाल्यार हांव तिचे सकाळी फुडें अशें कितें भाजी चिरून जावं अशें बी कांतून कितें अशें बी दिता करून दिता म्हाज्या पुता खूब त्याचा आदार आतां म्हाका सिलिंडर सोंपलेलो तेणें आदार दिलो म्हणून हांव तिका म्हाका सिलिंडर दिता. जा व्हेरी गुड कोण ना कोण पावता न्हू. काका बसायचं ना असू असू बस बाय बस हे बाय पय आमचे केस कापला आणि बाबू गोल बाबा हा. माझे एक कितें सांगता बरें करून एका कोणी आमचे व्हिडिओ पळयता न्हू फुडें सरांनी बाबडे हेल्प करा जाता तितले मॅक्झिमम प्रमाणात आणि आमी पळय हांगासर येयले आतां हांव तुका परत एकदा थोड्या दिसांनी तुका मेळोंक येता कितें गे हांव थोड्या दिसांनी येतलो तुका म्हाका जसो जसो टायम मेळटा न्हू तसो तसो तुजे कडेन येतलो हांव मेळपाक कितें गे आई बरी राव सारकी टेन्शन घेवं नाका सुशेगाद राव टेन्शन घेवना कळ्ळें मगे न बरें चलया मगो आतां आमी बरें बाय हे पळय हे तेंच्या हांगासर भायर घर ओके आयची व्हिडिओ मातशी म्हाका न्हू खंय तरी खटाकता आय डोंट नो वाय बट आयका आतां हांव कितें म्हणटा पळय तो हांव खंय गेलो फाटल्या फावटी ओके फाटल्या फावटी हांव गेलो थंय ही 2 बायलां थंय नासलीं हांवें न्यूजार तिची व्हिडिओ पळयलेली ते घर पडलेलें तेन्ना पासून तिणी म्हटलेलें आपूण एकटीच रावता हांगासर कोण रावना सगळे न्यूज रिपोर्टरान बीन तेजी व्हिडिओ काडल्या सगळे कोणूच ना थंय ओके देन आफ्टरवर्ड थोडे दीस पयलीं तांकां आमदार सरपंच मागीर आमचे MLA थंयसरली मायकल लोबोची बायल तिणी ताका पयशे दिल्लेले ओके तेजे उपरांत हांव पावलो थंय लास्ट टायम हांवें व्हिडिओ केली तेजे उपरांत हांव परत आयज पावलो हांवें पयलो क्वेश्चन तिका विचारलो आई तुका हांव मॅक्सी हाडटा आईन म्हाका डायरेक्ट सांगलें बाबा आपणा कडेन मॅक्स्यो खूब येयल्या चवथी कडेन लोकांनी हाडून दिल्या तूं हाडूं नाका फाटसून ही बायल उलयता हाड 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 आनीक हाड आनीक मॅक्स्यो जाय आनीक हाड अनिता वेर्णेकर म्हणटा ती नांव आपणाचें ओके परत फुडें गेलो भायर सरलो सरता आसतना हांवें एक एनवलप दिलें पयशांचे कितले बितले तें हांव तुमकां कांय सांगिना ती जाणटी बाबडी तिका आनी हें नाका फुडें प्रॉब्लम एनवलप दिलें आनी हांव भायर सरलो वेजिटेबल हाडपाक गाडयेर बसता म्हटल्यार ती दुसरी बायल ही जाणटी आनी एक वेर्णेकर म्हणटा पळय ती अनिता वेर्णेकर दोगांय हांवें दिला ते एनवलप फोडून भितरले पयशे मेजतात भायर दारारूच हांवें अंकिताक दाखयलें पळय पळय म्हटलें पळय ते म्हणलें राव ओके राव फुडें वच भाजी घेवन हांव रिटर्न येयलो म्हाजें खटाकलेलें खंय तरी न्हू हांवें तिका विचारलें जाणटेक तूं कोण ह्या आईची तूं कोण
तू खंय रावता? ती म्हाका सांगता आपूण हांगात रावता काय, आपूण हेंची कोण न्हू, ह्या रुमान रावता खंय. ओके. मागीर हांवें ती अनिताक विचारलें तूं कोण, म्हाजी व्हिडिओ घेवं नाका, म्हाजी व्हिडिओ तूं कोण तें विचारलें. आपूण तेजी खंय रिलेटीव नणन कितें तरी म्हटलें. आयकात तुमी फाटल्या व्हिडिओन आमच्या, ह्या व्हिडिओन आमच्या आयका कितें म्हटलें पळय तेणी तें. मागीर हांवें ताका म्हटलें घर म्हणला तेन्ना तूं खंय आसलय. ती सांगता आपूण नासली. ओके. आपूण नासली पूण मातशें एक सेकंड पयलीं ती फाटी जाणटी म्हणटा हांगात आसली म्हणटा, हांगात आसली. एक सेकंड पयलीं हांगात आसली म्हणटा, मागीर ती सोमतीत ना ना आपूण थंय नासली म्हणटा. पळय बारीक तुमी नोट करा, रिवायंड करा आनी पळय आयका. ओके. हें सगळें जालें. ही खंय तरी म्हाका खटाकली बायल. मायकल लोबोच्या बायलेन ताका पयशे दिल्ले. वेर्णेकारान, निलेश वेर्णेकारान खंय ताका कितले तरी पयशे दिल्ले, 10,000 काय खंय ते कितले तरी. हांव एक क्वेश्चन तुमकां विचारूंक सोदता. ही बायल हांवें दिल्लेले पयशे हिचे कडेन येतोंक दोगा जाणांक रायट आसा एनवलॉप ओपन करून पळोवपाक? हांवें ते जाणटेक दिला न्हू. ही कोण एनवलॉप ओपन करून पळोवपाक कितले पयशे आहा ते, कितें आहा ते? म्हणजे म्हाका खंय तरी रॉंग दिसता. म्हाका डावट मारता की हे पयशे न्हू म्हाताऱ्याच्या हातीन पावना, ते जाणटेच्या हातीन पावना पयशे. हांव ही म्हाजी व्हिडिओ तर थंयसरले आमदार, सरपंच जावं कोणी MLA बीन पळयता जाल्यार हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता थंय प्लीज वचा तेंगेर आनी मातशें इन्वेस्टिगेट करा की ते पयशे खरेंच ते जाणटेक पावता काय म्हणून. सिलिंडर दिलो 1 लाख तर कोणी दिला पयशे, तेतूंतलो 1000चो सिलिंडर दिवपाक कांय फरक पडना. ती सांगता आपूण ताका सिलिंडर दिला म्हणटा. सिलिंडर ओके, घरांतलो तुवें अर्दो भरलेलो हाडून दिलो, व्हडलें कितें आहा. त्याच सिलिंडरार तुमी थंय तर रांदता आनी तुमकां व्हरतात. कॉमन सेन्स यूज करा तुमी. सिलिंडर न्हू. आतां ते मायकल लोबोच्या बायलेन कमीत ते कमी 1 लाख दिला आसतलो, वेर्णेकारान 10,000 दिले, हांवेंनूच दिले कितले 2दा दिले पयशे. जाल्यार ते पयशे खंय गेले ते मातशें खबर काडूंकूच जाय न्हू. हांवें त्या टायमार कांय विचारूंक ना, कळ्ळें न्हू. हांव कितें करपाचें चिंतलेलें हांव आतां थोड्या दिसांनी परत वयतलो. हांव चुपचाप पयलीं ते जाणटेक विचारतलो. जाणटी ती बरी आसली, म्हणजे उलोवपाक बरी आसली. सो म्हणजे ती खरें कितें तेच उलयताली. सो हांव पयलीं जाणटेक विचारतलो ते पयशे खंय घ्याय काय म्हणून, दवरल्या काय कितें गेले. आनी तर ती म्हणटा आपण तेजे कडेन पयशे दिला जाल्यार हांव थंय सोमतेच कितें तो फर्दर एक्शन घेतलो. तिचे पयशे तिका दवरपाक रायट ना, कसोच रायट ना. नोबडी हॅव एनी कोणा कडेन जितले जाण आहात घरान तितल्यां कडेन तांकां कसलेंच परमिशन ना ते पयशांक हात लावपाचें. ते जाणटेकूच. म्हणून हांवें फाटल्या व्लॉगान तुमी पळयलां आसतलें स्लो उलयतालो, आई हे पयशे दवर हां अशें. कित्याक म्हाका खंय तरी पयलीं एंट्री मारतनाच खटाकलेलें. आतां ती जाणटी आनी एक जाणटी आसली, ती चड उलयताली पळय ती म्हणटा आपूण हांगाच रावता, हेजे कडेन रेंटाक रावता. जाल्यार तूं रेंटाचें भाडें कोणाक दिता? ते जाणटेगेर तूं रावता जाल्यार तूं रेंटाचें भाडें कोणाक दिता? अनिता वेर्णेकाराक दिता? म्हणजे म्हयन्याचे जाले तर ते 2 रूम आहा, 2 म्हयन्याचे जाले तर समज ती 4-4 हजारान दिला जाल्यार 8,000 जाले. जाल्यार 8,000 खंय ते जाणटेक? म्हाका खंय तरी दिसता खंय तरी टोपी लायतात लोक म्हणून. घरा फाटल्यान पडला काय दिसता. हांव शुअर ना, खंय तरी म्हाका फॉल प्ले लागता. ताजे उपरांत तुमी पयलां आसतली ती दोगांय म्हणटा आमकां कितें सांगूंक जाय आसलें, कॅमेरा बंद कर. कॅमेरा बंद केलो. ती म्हाका सांगता, अनिता वेर्णेकर सांगता म्हाका आमचे कडेन खंय 2 भुरग्यांक सोडून खंय हांगाले एक टॅनंट खंय हांगा रुमांक रावताली खंय, ते टॅनंट गेला खंय आनी ते दुसऱ्या वांगडा रावला खंय. ओके. आनी ती खंय जाणटी पळयता. खंयची? ती जाणटी जी आपूण रुमांक रावता म्हणटा पळय ती शीक आहा घर पळय ते कोणाचें पडल्या ती न्हू, ती पळयता म्हणटा. आतां म्हाका हें कांयच कळना हें सिस्टम कितें पळय तो हांगालो. दीस इज माय फर्स्ट टायम. समवेर आय एम कन्फ्युज्ड. तुमी जस्ट इमॅजीन करा, एक बायले कडेन हांव वयता, तिका सांगता हांव तुका मॅच्यो हाडटा. ती म्हाका सांगता आत्तां आपणाक कोण दिवन गेला म्हणटा. पूण ही सांगता ना 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 आनीक हाड म्हणटा. फाटल्या फावटी हांवें मोसुंब्यो घेवन दिल्ले रे. ती जाणटी म्हणटाली आमकां खावंक जावचें ना रे बाबू म्हणटाली. आतां ही काय खावची ना जाल्यार गेले खंय, तिका गेले. आतां तुमी असले तोंडान गाळयो मारपाकूय बरें दिसना. ही फोद्यापणां तुमी करतात कित्याक? ते जाणटेचेरूय तुमी पयशे जोडटात. म्हाका अशें दिसता. ही जाणटी आनी एक जी जाणटी आहा थंय ती म्हणटा आपूण देवळा कडेन म्हणटा आपूण
केळी आनी हें विकता म्हणटा स्वामीच्या देवळा कडेन काय खंयच्या तरी देवळा कडेन. आतां ते पयशे तुमी घेवन कितें करता म्हाका बाबा खबर ना, पूण म्हाका बाबा खंय तरी दिसता की ते जाणटेचे पयशे खंय तरी खातात. हांव काय सांगू शकना. भाजी रांदून दिता आमी तिका सिलिंडर दिता. अरे तुजो तो कर्तव्य. हांव भायलो मनीस, हांव रक्ताचो कोणूच न्हू तेजो. हे जे लोक जे म्हाका तेंच्यांनी पयशे धाडल्या तुमकां वचून हेल्प कर म्हणून ते जाणटे, ते तिजो रक्ताचे कोण न्हू. ते म्हाजे सारके भाव जे आमी फुडें सरल्यात. आमी तर हेल्प करूं शकता जाल्यार तूं घरांतली अनिता वेर्णेकर, तूं घरांतली बायल, तूं तिका 2 टायमाचें जेवण दिवं शकना. घे खा म्हणून जेवण दिवं शकना. आपूण सकाळीं येता आनी भाजी कट करून वयता खंय. अरे तूं दनपारां आनी सांजची जेयना तेतूंतले इल्ले तेका दिवंक जायना गोटे. कितले जाय तिका? इतले थोडीच खाता ती डायरेक्ट म्हाका सांगता पीठ हाडूं नाका, हें हाडूं नाका. बाबा आपूण इल्लेच खाता म्हणटा. तेंय तुका दिवंक जायना? कट करून दिता काय आपूण? खंय तरी म्हाका रॉंग दिसता गायज. दोज हू आर वॉचिंग माय व्हिडियोज, म्हाका हो खंय तरी फॉल प्ले हो दिसता. मायकल लोबोचे बायलेन पयशे दिल्ले तिका, थंयसरले आमदारांनी पयशे दिल्ले. हांवें 2दा दिल्ले. ते पयशे खंय गेले ते मातशे ह्या आमदारांनी थंयसरल्या सरपंचांनी फुडें सरून इन्वेस्टिगेट करपाचें. म्हाका खंय तरी रॉंग दिसता हें. हांव भायर तुमकां सांगता, म्हाज्या आवय बापाची शपथ घेवन सांगता, स्वामीची शपथ घेवन सांगता, सातेरी देवीची शपथ घेवन सांगता, जसो हांव गाडयेर स्टँडार काडल्या गाडी हांवें तशेंच तेंच्यांनी दारारूच तें एनवलप फोडलें कितले पयशे आहा ते पळोवपाक. आमच्या घरान कोण येतालो बाबा, कोण येयलो चॉकलेट घेवन, आमी चॉकलेटीक हेवटी. आमचे कडेन तेन्ना पयशे आसनासले, पण आयज पर्यंत केन्ना तावडे दारार रावन तेंच्या फुडल्यानूच ती चॉकलेट फोडून गोळप करून गिळून खावंक ना. इतली तरी आमकां आवय बापायन आमचें हें दिलें, बूध शिकयल्या. हें कितें? वॉट इज गोईंग ऑन? इज दीस फकिंग गोवा? वॉट द हेल इज गोईंग ऑन? आ कितें चल्ला? ते जाणटी बाबडी ती कितली जगतली तिका खबर ना, तेजेर पयशे जोडटात. हे जे म्हाजे भाव युकेसून जे पयशे धाडल्यात कोणी, ते कितें चोरूंक वयतात? ते मेहनत करतात, गाण घश्टितात. हांव असो केन्नाच उलोवंक ना. म्हाका खंय तरी हें बरें लागोंक ना. म्हाका खंय तरी अलग दिसलें, वायट दिसलें. म्हाजे युकेचे भावांनी म्हाका जे पयशे धाडल्यात खबर आहा, ते मेहनत करतात, सकाळच्या 8 वयता, रातचे 12 येतात. आनी थंयसर डिफिकल्टीज कितली ती म्हाका खबर आहा, म्हारगाई कितली ती म्हाका खबर आहा. एक पॅटीस घेतले जाल्यार 150 रुपया थंय पॅटीस. हांगा तेच पॅटीस 20 रुपया. कितें जाणा तुमी? थंय 4 आण्यांन सगळें मेळटा, लाखांच्यो वस्तू थंय 10,000 मेळटा. काय मेळना थंय. 1.5 लाख भरूंक जाय रेंट रुमाचें. ते भायर तेजेर इलेक्ट्रिसिटी, ते भायर तेजेर सिलिंडराचे पयशे, मोबायलाचे पयशे, हेजे तेजे पयशे, वाटे येवपाक वयपाचे पयशे, रावपाचे खावपाचे पयशे. हे पयशे कितें झाडाक लागता? हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता, फुडें सरा आनी हें इन्वेस्टिगेट करा. हांव थोड्या दिसांनी परत वयतलो. म्हाका ते पयरत बायलेंक मेळोंक जाय. हांव विचारतलो ते जाणटेक पयलीं विचारतलो, आई तुका हांवें पयशे दिल्ले ते कितें गेले? तेजे उपरांत हांव ते म्हातारेक मेळटलो. तेजे उपरांत हांव ते अनिता वेर्णेकराक मेळटलो. म्हाका पळोवंक जाय कितें चल्लां पळय तें. आयज काल कोण सेफ ना. अरे तुमी फॅमिली म्हणटा तेजी, नणन म्हणटा ती, जाल्यार ते नणनीक तूं 2 टायमाचें जेवण घालूं शकना. हांव इतले पयसून येवं शकना. लोकांचो भुरगो हांव, लोकांचें रगत हांव भायर सरून हांव हेल्प करता, जाल्यार तुमी घरांतले हेल्प करूं शकना? ही म्हाजी व्हिडियो तर तुमी पळयता न्हू, जाल्यार तुमी सारके फसपाक पावले आतां. राव थोडे दीस दिया म्हाका, सारकें इन्वेस्टिगेट करतलो सारकें. ह्या जाणटेक बाबडे, ती जाणटेक बाबडे तेका खबर ना. तेका तर एक टायमाची तर 10 दिसांनी एकदां च्या पासून दिली जाल्यार ती म्हणटली म्हाका तिणी च्या दिली म्हणटली, जशें हांव. हे तिजें एंटायर ती 70 वर्सान तिजें हांव पयल्या फावटी येयलां, पूण ती म्हाका इसरोंक ना. जाल्यार ती जाणटी बाबडी एक टायमाचें जेवण दिल्यार कशी विचारतली? नणन तूं जाल्यार दी न्हू तेका. खंय आय तर तूं
नणन खंय कॅमेरा मातसो बंद कर, तुमकां खंय कितें सांगूंक जाय तें आनी फुडलें तुमकां आनी सांगिना खूब कितें कितें आहा ते दोन ते एक धाकटुले बाय दिसलेले जाणा ते केस बारीक घाल्ले तेज्या बद्दल ती गजाल, ती मायनर जाता ते चेडूं. हांव ते फुडल्यो गजाली हांव हितून सांगूं शकना. तुमी कोणाक जाय इंट्रस्टेड आहा जाल्यार पर्सनली वचा, आनी इंट्रस्टेड आहा जाल्यार पर्सनली वचा आनी इन्वेस्टिगेट करा. बट हे पयशे, हे जे म्हातारे कडेन जे आई कडेन जे पयशे हांवें दिल्ले, जावं कोणीय म्हाज्या भावांनी हेल्प करून दिल्लेले, वेर्णेकरान निलेश वेर्णेकाराकूय मेसेज म्हाजे कडल्यान तुका प्लीज मातशें थंय वच आनी इन्वेस्टिगेट कर कितें पयशे कितें केले पळय ते तेंच्यांनी. ते जाणटे कडेन आजून ते पयशे पळय, ते जाणटेक तुमकां सांगता ना तिजे कडेन इंटरसेप्टर 650, ना तिजे कडेन टीव्ही, ना तिजे कडेन AC, ना तिजे कडेन भाण्यो, ना तिजे कडेन कपडे बरे, ना तिजे कडेन परफ्यूम. जाल्यार ते 10,000 खंय गेले तिजे? निलेश वेर्णेकारान बाबड्यान इतली मेहनत तेजी ते दादल्याची, कामा कश्टाचे पयशे बाबडे. जावं म्हाजे हांवें 2दा दिले, ते पयशे गेले खंय? हे पयशे गेले खंय ते इन्वेस्टिगेट करूंक जाय. ते जाणटेक लागोन म्हयन्याक 2,000 लागतले, जेवणाचेरूच लागले जाल्यार खावपाक लागले, आनी 2,000 लागले तिका. समज 1,000 तिका ती म्हणटा हेल्थांतले म्हणटा ते आपणाची मेडिसीन येता म्हणटा, हेल्थान मेळटा म्हणटा, पयशे लागना म्हणटा. ओके, सो ते 10,000 तिजे हांवें दिल्लेले कितलेच पयशे 2दा, ते पयशे खंय गेले? MLAन दिल्ले पयशे ते खंय गेले? ती जाणटी बाबडी आई, तिका कांय खबर ना. हांव तर हेल्प करूंक फुडें सरत न्हू, ती म्हाजे कडेन काडून दिवपी पयशे, घे रे बाबा म्हणून, तूं कितें तरी कर. समथींग इज रॉंग. पळयात तुमी कशें कितें तें. कॉमेंट करून म्हाका सजेस्ट करा कितें करपाचें पळय तें, कसो कितें एक्शन घेवपाचो तो तुमी सांगा म्हाका. तुमी म्हाजी फॅमिली मरे, सगळे जाण ह्यो यूट्यूब व्हिडिओ पळयता तुमी फॅमिली न्हू. कॉमेंट करून सांगा म्हाका हांव कितें करूं पळय तें. सो गायज, हांव तुमकां आतां सांगूंक सोदतां कोणी म्हाका ह्या जाणटेक हेल्प करपाक पयशे दिल्या पळय ते. फर्स्ट वन कम्स स्टीव वाज आनी तेजी भयण भायरसून. ओके, तेंच्यांनी म्हाका हेल्प केल्लेली आसा. आपणाचें नांव घेवं नाका म्हणून सांगलेलें म्हाका, बट स्टील तेंच्यांनी हेल्प केलें जाल्यार तेंचें नांव घेवकूच जाय. देन आनी एकले आमचे सबस्क्रायबर आसा नॅन्सी फर्नांडीस. सो नॅन्सी फर्नांडीस, थँक्यू सो मच फॉर हेल्पींग दीस लेडी. तेजे उपरांत आमकां आनी एकल्यान हेल्प केल्लेलें आसा मधुमिता कोनटकर म्हणून. ओके, मधुमिता कोनटकर, हेणी ह्या चेडवान पयलीं खुबदां हेल्प केल्लेली आसा, 3-4दा हेल्प केल्लेली आसा. थँक्यू सो मच. अशे लोक खूब कमी. आनी लास्ट बट नॉट लिस्ट, एलिस्टर अँड रोमॅन्सिया. आतां भावा, म्हाका तुवें सांगला कजनान तुजे पयशे दिल्या, तुका दिल्या आनी तूं म्हाका धाडला म्हणून. हांव 1000% सांगता, तुका कजनान तुजे पयशे दिवंक ना, तुका तुवें तुज्या बॉल्सांतले पयशे धाडल्या हेल्प करपाक. हांव जाणा तूं कसो पळय तो मोव काळजाचो आनी लवींग अँड कॅरींग. एलिस्टर, रोमॅन्सिया आनी तेजी भयण फ्रेडेला, ही 3 जाणांनी न्हू इतलें हेल्प केल्लेलें आसा, खबर आसा, हें तुमकां सांगूं शकना. प्रायजलेस. तो म्हाका सांगता एलिस्टर आपणाच्या कजनान धाडल्या खंय पयशे, म्हाका दिसना. हे तेणी आपणाच्या बॉल्सांतले पयशे म्हाका धाडल्या. 1000% बरोवन दिता हांव. थँक्यू सो मच ब्रो. तूं सदीत फुडें सरता, कोणाच्या तोंडाचेर स्मायल हाडटा. थँक्यू सो मच. देव तुका खूब अचिवमेंट दिवं. तूं आतां कितेंय कामांनी धंद्यांनी फुडें सरोंक सोदता न्हू, तेतून मे गॉड ब्लेस यू, जिजस वील ब्लेस यू. खरेंच आमचो गणपतीन तुका खूब वयर काडल्या पुरो. देवा तूं पाव अशें हांव मागतां. हो एलिस्टर जो भुरगो आसा खबर आहा, इट्स गॉड सेंड एंजल सारको. हांव खरें तुमकां सांगता, अशे लोक व्हेरी रेअर मेळपाक. थँक्यू सो मच. थँक्यू वन्स अगेन. कीप सपोर्टींग. आनी या मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओन. टिल देन बाय बाय. आनी कमेंट करून सांगात कितें करपाचें पळय तें. तकली सारकी ना म्हाजी जाग्यार, आनी सॉरी कितें रॉंग बॅड वर्ड बीन मारला जाल्यार. चला बाय बाय.